Kutamik samsamlyavami karate vacha Undo wine rupantar korun kudin Kristacha Bhakti nurbe nailyavami chevnak somyacha Somyache sutaye kutya bandhan mogacha Somyache cheva Arka balidan Serginche povitka Dita samadan Somyache maran Jivita karan Punam Jivan por Borvasha Kira बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्ते मोगाळ भाऊन आणि बहिणो आज ही गरज मता भगवंतू अंकवार मोरयेची एलिझाबेथेक दिल्ली भेट संभ्रमता गब्रियल दुतान मोरयेक इस भेटल्या उपरांत लोक म्हणटा मोरी धांवन धांवी गेली आपल्या मावशे भयणीक भेट दिवंक आनी 3 म्हयने थंय रावली तिची सेवा तिणें केली देवाचें अजरपण पवित्रत्म्याचें येणें आमकां विसरूंक आपणाचें कितें आसा तें विसरूंक आनी पेल्या पासून आपणाक करसूंक आदार दिता हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन हेरांच्या गरजांक पावूंचें तसलें बरें मौन आमचे थंय गल्ल्या कर्ग दितना आनीकी चड मापान हेरांच्या गरजांक स्पंदन करचें तसलें बरेंपण आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना सर आमची पातकां वळखून घेवया खालतेपणी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो हांव सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडानुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सावकार मरी सगळ्या देवतांकडे बघता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia kaklutka Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Utsargi Anishanti Tacha Isa Somsari Sarvespora Deva Sargicharaya Sarpodvedar Deva Papa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka
दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्रत्व्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. या मिसाची त्या सवा बापा मुखार आमी समर्पित आहोत आणि तशेंच आमचे त्या संवादाच्या मुखार दवरया. आज प्रत्येक जण आमचो रेकॉर्डिस्ट जॉन असो जल्मा दिवस ताचे पासत आमी मागता सुरेशपराची मिसनार आशिर्वादां बरी भलायकी शांती समाधान ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांत आनी तशेंच जी कोण जल्मा दिवस संभ्रमता तांच्या पासत आमी मागता. सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवन आणि पवित्र आत्म्यान भरून अंकवार मरिये आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथक तुर्तान भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे सलोवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक पावू आणि मरिये बराबर सदां तुजी महिमा वाखन आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. झेफनिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार इस्रायला उल्हासान गिता गा. जेरुसलेमाचे दुवे संतोष पोरेचा सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्मान सर्वेश्वरान पयस केला. तुझ्या दुस्मनांक ताणें पाटे दावंडायल्यात. इस्रायलाचो राय सर्वेश्वर तुजे मदें आसा. तुजेर अनेक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भियेनाका तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेश्वर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक भोगोवंक पडची ना. देवाचे उतरये. देवाचे व्हड उपकार. वर्त तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. निजायकी देव म्हजो तारक ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ ताचेर हांव किर्तन गायता. तो म्हजो सोडवंदर. सोडवणेच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक 3 वर्सां व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव खाया. सर परजांक ताची उरती कृत्यां कळया. ताच्या नांवाची वडविकाय परगट करा.
व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्परा कीर्तन गाया कित्याक ताणें केल्यांत विस्मिता. गांवांक सगळ्या गांव कळया ताची उरती कामां. सियोनाच्या निवासियानो व्हडल्यान बोग मारा, गितां गायन करा कित्याक व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. जे सर्वेस्परान तुका कळयले ते घडोवन येतले म्हूण सतमणले देखून बागी तूं आमकारी मरये. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी देवदूतानं मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांव धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथेक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी पवित्र आत्म्यान भरून व्हडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमुंडली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दसेचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो खाकोळ तो संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या घरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्याक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, परगांवांत काम करनासो पूत फाटी एकसुऱ्या बापायच्या घरा आयलो. बापायसरशी आयलो रजेर. ह्या वय सरली तो एकसुरो आसलो आनी
बापाय कुमो करूंक म्हणून कित्याक म्हयन्यास निमान हें जावन पयलो हप्तो सकट बिल्लांनी पुरो बांदूंक आसलीं करंटाचें बिल्ल उदकाचें बिल्ल फोनाचें बिल्ल तें पुरो बांदूंक आसलें आनी पूत बापाय सांगाता थोडेसे दीस आसचे सांगाता कंपनी म्हणून बापाय काणयोन पोस्ट ऑफिसाक गेलो थंय कितें बिल्लांनी पुरो बांदूंक आनी थंय जायतो वेळ रावाचें पडलें राखाचें पडलें हें पुरो पळोवन पूत म्हणलो हें पुरो आनी की खालें सगळें फोनार करियत हांव तुका मोबायलार हें पुरो शिकयता सगळें जालें पाटी येताना दुसरें कितें घेवंक आसलें तो म्हणलो हें पुरो वचून मार्केटाक वचून वेळ इबाडूंक आनी पुरो गरज ना तुवें घरांतल्यान भायर येवन चित्त गरज ना आतां खाली अशें ऑर्डर केलें जाल्यार घरांत येवन तुका कितें जाय सगळें येता हें सगळें विवरून जाल्या उपरांत घरा येवन पावल्या उपरांत बापय हें फोन शिकयता म्हणटा बापय म्हणलो बिलकूल ना जालें पुरो नाका म्हणलो ना व्हडलो कांय खर्च ना म्हणलो पूत धर्माक दिल्यार म्हाका नाका म्हणलो बाबा इतले कश्ट भायर वचून ह्या पावसांत तें कर हें कर इतलो वेळ पाड आनी पुरो बापय म्हणलो पुता पळयलें तुवें हांव थंय पोस्ट ऑफिसाक गेल्ल्या जाल्यार म्हजे 5 आदले इश्ट मेळ्ळे म्हाका तांचे लागीं हांव उलयलो म्हाका वेळ पाड जावना थंय मार्केटाक गेल्ल्या जाल्यार ताचे लागीं हांव उलयलो हाचे लागीं सुमा सांगलो तेन्ना पुताक समजलें तो वेळ विबाड न्ही ती एक रीत मनशाक निजाकी जिवाळ दवरचे हांव हांगा घरा भितर उगस बसलो जाल्यार हांव पिसो जावंक आसा म्हाका हो एक अवकाश त्या खातीर हांवें वेचें म्हणालो देखून म्हाका धर्माक दिल्यार घरांत ताण केलें जाल्यार नाका म्हाका भाऊन आनी भयणीनो एक संगत जर आमी पळयता तर जाल्यार आमच्या जिवितांत खंडीत जावन मागणें सडलां उणें जावना कितल्यो रेतिऱ्यो आसात कितले नोवेनां कितले पुरो नियाळ युट्यूबार तांतू आंतू कितली मागणी आसात मागणें उणें जावना पयलेंच्या की मस्त सडलां भेटो उण्यो जाल्यात सांगातपण उणें जालां एकामेका भेट दिवची एकामेका सांगाता उलोवचें मस्त उणें जालां आनी असो मार आमच्या कुटुंबाचेर पडून आसा आयचे फेस्त आमी संभ्रमतना मोरयेन भेट दिल्ली व्हडल्या दैवीक नदरेन देवशास्त्रीय नदरेन पळयना तर जाल्यार ल्हान मट्टार सैमीक नदरेन आमी पळयलें जाल्यार 2 मिनिमम संगती आमकां शिकयत पयली संगत पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो परिणाम जावन जर एकल्या लागीं पवित्र आत्म्याचें देणें या देवाच्या लागीं तो आसा तर जाल्यार ताच्या जिवितांत कितें जाता पयल्यान तो आनी एकल्याच्या हुस्क्यान भरता तो या ती जेजू केदींच आपणाचें जिवीत आपणा खातीर जियेल्लो न्ही आनी एकल्या खातीर जियेल्लो म्हणयात आनी तें मोरयेत आमकां दिसून येता जेन्ना तिका समजता एलिझाबेथ उतर प्रायर गर्भेस्त आसा आनी आमी आनी इल्लेशें पातळ पळयलें नंतर जाल्यार एलिझाबेथ लजेन कोणायकी सांगना ओगोस्त आसा कोणायकी त्या विशयान सांगना कित्याक ह्या म्हातारे कितें ह्या प्रायर गर्भेस्त जाल्या म्हणून उलयतीत म्हणून भियान तिणें कोणाय लागीं सांगून नासलें लजेन आनी एक कोणा लागीं ती उलयतली जाकारी मोणो जाला बिरमोत एकलीच आसा आनी मोरी धांवता 3 म्हयने तिच्या सांगाता रावता 6व्या म्हयन्यांत मोरयेक हीज बी हाडिल्ली तिका एलिझाबेथी 6 म्हयने जाले म्हळ्यार 6 ते 9 म्हयने बिरमोत भोव कश्ट जाली आसतली आनी थंय मोरये स्वादार मोरी धांवता देखून पयल्यान जर पवित्र आत्म्याचें देणें देवाची कृपा आमचे थंय आसा तर जाल्यार आमी हेरांक समजता स्पंदन करता कुमो करता व्हडल्या व्हडल्या भासांनी उलयता म्हणून अर्थ न्ही व्हडले व्हडले पवित्र पुस्तकां उलयता म्हणून तें बायपाट करन आनी कितें लिमोत चुरू काल्यार कशेंय करियत पूण व्यक्तित्वांत देवाचें आजारपण आसा जाल्यार तुवें हेरांक पावताय पयलें दुसऱ्यान जायते फावटी आस्पत्र्यांनी जावंक पुरो या घरांनी जावंक पुरो कोण गडी स्पिडेन आसात जाल्यार कोणेंय येवचें नाका म्हणून बोर्ड घालतात प्लीज डोंट विजीट म्हणटात भेट दिनाकात आनी थोडे फावटी आमकां बघता रे ही कशें कित्याक अशें बरयतात कित्याक म्हळ्यार आमकां भेट दिवंक गोत्तू ना आमकां पिडेन आशिल्ल्या व्यक्तीक कशें भेट दिवचें कशें उलोवचें म्हूण गोत्तू ना खंडी जावन तांचे थंय निराशा आसा आनी आमी त्या निराशेक आनी इल्लें थेल वता देवान अशें कितें केलें देवान कितें सून घालें आमी इतलें मागणें केलें तें केलें हें केलें पुरपुरे आनी इल्लो पोटजाळ आनी निराशा शिवाय बरेपणान आनी ह्या खातीर जायते म्हणटा दयाकन हें नाकात आयच्या मोरयेच्या स्तुती गायनांत पळया सेंटर कितें तिच्या उलोवण्याचें या ती एलिझाबेथ लागीं केल्ल्या संवादांत कितें केंद्र आसा देव
देवा विशयान ती उलयता, देवाची वाखाणणी करता, देवान तशें केलां अशें केलां म्हणून न्ही खंयच्याय संगती विशयान. देखून जर आमची भेट फळां दीक जायचे बऱ्या संगती विशयांत, देवाच्या आशिर्वादा विशयांत, ताच्या बऱ्यापणा विशयांत केंद्रीकृत जायचे. जर खंयच्याय एका नापसंदीच्या गरज नातल्या संगती विशयान करता जाल्यार खंडीत त्या भेटे वरवीं बरें जावच्या की चड वायट जाता. तर मोगाच्या भाऊन आनी भयणींनी मिसाच्या मिलीदार आमी भेटयतना पयल्यान आमकां उलो आसा आमच्या कम्फर्ट झोनांत हांव आमच्यात त्या सेक्युरिटीत हांव बरें जाता. घरा बसून टी व्ही मुखार बसून न्हिदोवन तें करूं, पूण ताचेर हांव कांयच आशिर्वाद येना आनी इल्लेशें चड जडा येत तितलेंच. पूण जर आमी आनी एकल्या भेट दिता देवाचें बरेंपण आमच्या मुखार हेरा मनशाक पावता. म्हज्या देवाच्या मातयेन म्हाका भेट दिवचें बाग कशें फावो जालें म्हणून एलिझाबेथ उद्गारता, संतोसता. जशें मोरयेन एक तबेरनाकल म्हणल्या बरी जेजूक वेलो आमच्या हर एकल्याच्या अंतस्करणांत काळजांत जेजू येता, ताका घरा दवरच्याक न्ही, एकल्याक पूण त्या जेजूचो संबंद संपर्क आमी हेरांक दिवंक फावो. हें पयलें. दुसऱ्यान देवाची वाखाणणी आमच्या जिबेन तशें आमच्या व्यक्तित्वान करूंक आयचें फेस्त आमकां उलो दिता. तर परत येवक्रिस्तान येवचो तो सुमी येदोळसो आपल्या उतरान तो आमचे लागीं उलयला, आपल्या सक्तेन तो आमकां बरो, आपणाची हातेरां तो आमकां करूं. तुझ्या मेसा भोंवती आमी हाजीर जाल्या, आमच्यो ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुजे लागीं एक जावं आमी भोव आशेताव, ये बापा सर्गीच्या उन्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या उन्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका हे बापा सर्गीच्या मोगाच्या. भाऊ भयणीन आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आख्खे पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्वर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, भगेव नवकार मरयेन आपल्या मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली, तशेंच मानू तुका आमची भेटोवणी आनी ह्या आमचे सडवणेच्या बलिदानांत ओपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करुण्यो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. एलिझाबेथेक भेट दिवंक गेल्ले नित्यांकरी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या सपुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार
तुझी तोर महिमा वाकणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मिळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaranțo सर्वेश्वर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगट परगतुया. सुमयान जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्यात सुमया जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुद्दां रोवन मेळ्ळ्यान ती आमच्या भाव मनीस काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गद्यंतर उरल्या समेस्तांक तुजे पजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचेर दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवंत तुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूता आनी सरकणे तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तीचें दुसरें येणें बरोवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे मातसो मेस्तंग शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्त सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रगत तुमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. नावार्ता
आनंद सोम्या तुझो गाजता मोजोची सोम्याची बोट विकाता मोजो वतमो ताचे थंय संतोष पावता रसनेक म्हाका वस्तू पावता वैभव ताचो प्रगट जाता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा अंकवार मोरयेच्या कुसव्यांत असलेल्या तुझ्या पुताक वळखून जुवांव संतोसलो आता आम्ही सेवलेल्या संस्कारांत त्यास तुझ्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोस बरीत जाल्यांत हे तुझे प्रितीचे देणे आणि तुझ्या मोगाची सर्व कर्तृत्वां हांगा आणि सर्गार तुझे आणि आमचे माये बराबर सगळी तुझी पवित्र सभा वाकानू पावो हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालू आमेन वसुलेयात ख्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार तू काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बोरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलो प्राणी चरणा तुझ्या लाभता माये लाभाशेक आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे पोरतून आमी पोडानाशे आमच्या सारखे जींची येशे माय मोयन्याचे दुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मुरी आशीर्वाद आमकां मागीन क्रिस्ताचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.